नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आयज जाल्ले बसकेत दिल्ली मेट्रोच्या विस्ताराचो प्रस्ताव जालो मंजूर. प्रकल्पा खातीर सरकारान 12,015 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करपाचो घेतला निर्णय. इस्रोन आयज संवसारांतले सगळ्यांत व्हड कमर्शियल कम्युनिकेशन केले लॉन्च. इस्रो आनी अमेरिकन AST स्पेस मोबायल हांची आशिल्ली जोड मोहीम. 5 जन नेमाळ्या वतीन आयज गोंयांत आयोजीत जाले सागर पक्षाच्या उदरगतीचो दृष्टिकोन सातत्यान हाडपाक सत्तेर आसप गरजेचे BL संतोष. अटल बिहारी वाजपेयी हांच्या शताब्दी जयंती निमतान गोंयांत आयोजीत जातल्यो तरेकवार कार्यावळी. बांबोळीच्या एथलेट स्टेडियम. दामोदर नायक हांची घोशणा. आणि नाताला निमतान मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आणि गोंयच्या आर्चबिशप फिलीप नेरी कार्डिनल पेर्रांव हांणी गोंयकारांक भेटिल्ली परबीं. शांतताय आनी एकचाराचो दिलो संदेश. आनी आतां खबरो विस्तारान. आयज केंद्रीय मंत्रिमंडळाचे जाल्ले बसकेत दिल्ली मेट्रोच्या विस्ताराचो प्रस्ताव मंजूर जालो. केंद्रीय म्हायती आनी वितरावण मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी हे विशीं पत्रकारांक म्हायती दितना दिल्ली मेट्रोचो विस्तार करतना 5A पावंड्या खातीर सरकारान 12,015 कोटी रुपयांची गुंतवणूक मंजूर केल्या अशी माहिती दिली. ह्या पावंड्या अंतर्गत 3 मेट्रो कॉरिडॉर, RK आश्रम ते इंद्रप्रस्थ, दुसरो एरोसिटी ते विमानतळाचो पयलो टर्मिनल आनी तिसरो तुगलकाबाद आसा. ते भायर ह्या प्रकल्पा अंतर्गत 13 नवे मेट्रो स्थानक उबारतले अशें मंत्री वैष्णव हांणी सांगले. This will be Delhi Metro Phase 5A. 13 stations इसमें बनेंगे, 10 underground and 3 elevated stations. 16 किलोमीटर्स नई लाइन इसमें बनेगी, 16 किलोमीटर्स, and the total investment will be 12,015 crore. At an investment of 12,015 crore, 16 kilometers will be added to the Delhi Metro line, Delhi Metro network, with 13 more stations, 13 new stations. With this, Delhi Metro network will cross 400 kilometers. इस्रोन आयज संवसारांतले सगळ्यांत व्हड कमर्शियल कम्युनिकेशनान लॉन्च करून इतिहास रचलो. आंध्र प्रदेशांतल्या श्रीहरिकोटांतल्या सतीश धवन अंतराळ केंद्रा वयल्यान आयज 8:55 भारताचे सगळ्यांत वजनदार रॉकेट LVM-3M6 मिशन इस्रो आनी अमेरिकन AST स्पेस मोबायल हांचे जोडपाल ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 संचार उपगिऱ्याचे आयज यशस्वीपणान प्रक्षेपण केले. इस्रो मुखेली V. नारायणन हांणी उपगिऱ्याच्या यशस्वी प्रक्षेपणा विशीं पत्रकारांक माहिती दिली. Bahubali rocket M6 launch vehicle has successfully and precisely injected the Blue Bird Block 2 communication satellite in the intended orbit. This is the first dedicated commercial launch for a customer from USA, that is AST Space Mobile. Let me congratulate the New Space India Limited, the launch vehicle teams of the Department of Space and the satellite project team of AST Space Mobile on this outstanding achievement and contribution for the global community. This is our 104th launch from Sriharikota, also the 9th successful mission of LVM-3 launch vehicle, demonstrating its 100% reliability. As all of you may recall, we had the LVM-3 launch just last month, 2nd November 2025. This is also the first time we have a back-to-back mission of LVM-3 within just 52 days. It's a great achievement and a great target achieved as per the vision of our Honorable Prime Minister of India. हरियाणातल्या पंचकुळा शेती सहकारितेचे भूमिकेचेर सहकारी संमेलनाचे आयोजन केले. या संमेलनाक केंद्रीय घरमंत्री तशेंच सहकार मंत्री अमित शाह हांणी भौसाक संबोधित केले. हरियाणात इतिहास, धर्म,
अध्यात्माकडेन जोडिल्ले आसा. हरियाणान सदांच भारताच्या उदरगतीत मोलादीक योगदान दिलां. हरियाणान सदांच खेळां मळार पदकां जोडल्यात आनी आतां हरियाणा शेती आनी सहकार मळार एकठांय येवन शेतकार समृद्धीचे नवे आयाम बरयतलो असो विश्वास केंद्रीय मंत्री अमित शाह हांणी उक्तायलो. बहुत बड़ा परिवर्तन अप्रोच का है. फसल बीमा को ज्यादा उपयोगी बनाया गया. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हर किसान को 6,000 रुपया हर साल. एग्री फंड में 1 लाख करोड़ ई नाम के माध्यम से उचित दाम मिले. श्री अन्न मिशन, दलहन तिलहन मिशन, डेयरी सेक्टर की चक्रीय व्यवस्था, कई प्रकार के इनिशिएटिव हमने लिए और लगभग 1 लाख करोड़ रुपया, 93,000 करोड़ रुपया, जो योजना पूरी होते होते 1 लाख करोड़ की हो जाएगी. इसके माध्यम से 1 लाख हेक्टर भूमि सिंचित करने का काम भी ये 10 साल में आगे बढ़ाया गया. महाराष्ट्रात जावपी नगरपालिका वेंचणुके आदीं महाराष्ट्रांतले नामनेचे राजकारण्यांच्या घराण्यांतले ठाकरे बंधू हांची आयज युती जाहीर जाली. शिवसेनेचे उद्धव ठाकरे तशेंच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे राज ठाकरे हांणी जोड पत्रकार परिशद घेवन हे विशीं घोशणा. युतीचे प्रतिक्रिया दितना आपलो राजकीय फुडार सुरक्षीत करपा हेतान ठाकरे बंधू एकठांय आयल्यात अशी टिका केली. भाजपाचे म्हणयारे प्रदीप भंडारी हांणी मुंबयची जनता लोकशाय आघाडीच्या उदरगतीच्या मोहिमेक वेंचतली ह्या भंयान कितलो तेंप एकामेका आड वावुरपी हे भाव अपयशाच्या भंयान युती करपाक भायर सरल्यात अशें सांगलें. मुंबई में 2 परिवारवादी हार के डर से एक साथ गठबंधन में आए हैं और आपको ये क्लियर प्रूफ 2 परिवारवादी के मुंबई में साथ में आने से ये स्पष्ट हो चुका है कि इन दोनों को इस बात का डर है कि मुंबई की जनता एनडीए के, भारतीय जनता पार्टी के विकास को चुनने जा रही है. बांगलादेशात हिंदू लोकां आड सुरू आशिल्ल्या अत्याचाराच्या विरोधात देशभर तिडक उक्तायत लोक रस्त्यार देवल्यात. अस्तंत बंगालात लेगीत ह्या प्रकरणाचो विरोध करपा हेतान लोकांनी एकठांय येवन प्रदर्शनां केली. पूण ममता बॅनर्जी हांच्या फुडारपणाखाला अस्तंत बंगालात सरकारान ह्या प्रदर्शन करतल्यांक तेंको दिवचो सोडून तांचेर लाठीचार्ज केलो. हे विशीं प्रतिक्रिया दितना भाजपाचे म्हणयारे प्रदीप भंडारी हांणी ममता बॅनर्जीच्या सरकारान बंगालांतल्या हिंदूंचो लोकतांत्रीक हक्काचेर प्रहार करून अतिरेकी विचारसरणी वापरल्या असो आरोप केलो. बांगलादेशात हिंदूंच्या आड सुरू आशिल्ल्या अत्याचाराचेर निशेध व्यक्त करप सोडून हरशीं साबार मुद्द्यांचेर राजकारण करपी राहुल गांधी, ममता बॅनर्जी तशेंच हेर विरोधी पक्ष फुडारी तोंडार बोट धरून बसल्यात अशी टिका लेगीत प्रदीप भंडारी हांणी केली. राहुल गांधी जर्मनी के अंदर मौन है और एक बार भी राहुल गांधी द्वारा इसमें खुलकर एक शब्द नहीं कहा गया. सबसे यही स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं विपक्ष के बड़े नेताओं की अपने तुष्टीकरण के वोट की विवशताओं के कारण जो हमारे हिंदू भाई के साथ बांग्लादेश के अंदर निर्मम उसकी हत्या हुई, उसमें उनकी मौन स्वीकृति है. क्योंकि अगर उनकी मौन स्वीकृति नहीं होती तो राहुल गांधी या फिर अखिलेश यादव या ममता बनर्जी इन पे खुलकर बोलते. खबरापत्रात आता घेऊया एक लहानसोच विसव.
देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रातः 6 बजे डीडी पर। ये है योग योग यात्रा, ये है योग यात्रा। योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती। देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। सोपरान येवकार पळोवया मुखावेल खबरो। 5 जन्य ह्या नेमाळ्या वतीन आयज पणजेच्या कदंब वाठारात सुशासन संवाद सागर मंथन 4.0 आयोजन जाले। कार्यावळीत बिहारचे राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, भाजपाचे राष्ट्रीय महासचिव BL संतोष, मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत तशेंच हेर मानेस्त वांटेकार जाल्ले। कार्यावळीच्या उक्तावण सत्रात उलोवप करतना भाजपाचे राष्ट्रीय संघटन संतोष आणि पक्षाचे राजकीय धोरण स्पष्ट करतना सत्ता आसप गरजेचे वेंचणूक न्हय, अंतर्गत आपणायलो मुखार तांणी आदले प्रधानमंत्री वाजपेयी हांच्या जन्मशताब्दी वर्सा निमतान फाल्यां 25 डिसेंबराक भाजपा वतीन तरेकवार कार्यावळीचें आयोजन जाता। प्रदेशाध्यक्ष दामोदर नायक हांणी पत्रकार परिशद आपोवन हे निमतान आयोजीत कार्यावळी विशीं सविस्तर माहिती दिली। परिशदे वेळार गुजरातच्या एथलेटीक स्टेडियमाक अटल बिहारी वाजपेयी हांचें नांव दितले अशी घोशणा फुडें स्टेडियमाचें नांव अटल स्टेडियम आसतलें अशें जाहीर केलें। अटलजीच्या नावान नवीन खंयतरी पार्क आसत, खंयतरी ग्राउंड आसत, खंयतरी रस्तो आसत, खंयतरी पूल आसत, अशें जे नांवां आसात ती नांवां दिली गेली वतनी नवीन ज्या जाग्याचेर तांचे यादस्तीक तांचे हे जे कर्म आनी तांचे इतिहास आसा तो सगळ्यां कडेन पळोवपाक तें नांव लोकां कडेन पावपा खातीर। त्याच बरोबर ज्या जाग्यांचेर अटलजीच्या नावान ऑलरेडी एक्झिस्टिंग कितें स्ट्रक्चर्स आसात आनी बरे व्हडले मॉन्युमेंट्स आसतले कितें आसा तांचे त्या जाग्याचेर आमचो उत्सव जातलो, दिपोत्सव जातलो। आनी तातूंत भितर आमचे कडेन गोंयांत 2 ठिकाणां आसात। एक म्हणल्यार तो आमचे मनोहर भाई पर्रीकर हांणी जो केल्लो तो अटल सेतू, त्याच बरोबर दक्षिण भागांत मोले हांगा एक आशिल्लें तें स्कूल। आनी अशा वेळाचेर नवीन एक सरकारा कडेन आमी मागणी केल्ली आसा की नवीन जो ग्राउंड आसा त्या ग्राउंडाचेर तांचे अटल बिहारी वाजपेयींचें अशें नांव दिवचें, भारतरत्न अटलजींचें, जेणे करून येणाऱ्या पिढीक सुद्दां तांचो इतिहास, कश्ट, मेहनत, त्याग हे सगळें चिरंतन याद उरचें। भाजपाचे राष्ट्रीय संघटनात्मक महासचिव BL संतोष हांणी आपल्या गोंय भेटेर पणजेच्या मुख्यालयात राज्यांतल्या साबार आमदार आनी मंत्र्यां सयत बसका घेतली। बसके वेळार भाजपान जिल्लो पंचायत वेंचणुकेत जोडिल्ल्या जैता खातीर तांणी समेस्तांक परबीं भेटयली। तशेंच पक्षाच्या फुडारांतल्या कार्यावळीचो तशेंच राजकीय संमेलना विशीं सविस्तर आराखडो थारावपाक हे बसकेत चर्चा जाली। बसके उपरांत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी पत्रकारांक बसके विशीं माहिती दिली। जिल्हा पंचायतच्या इलेक्शनचो त्यांनी रिव्ह्यू घेतलो आणि ताज्या उपरांत आपली सजेशन्स कितें आसा ही सजेशन्स बाकीच्या फुडल्या इलेक्शनाचे मार्गदर्शन त्यांनी केले। इन फ्युचर कशा पद्दतीन इलेक्शन वचपाक जाय हाजेर तांच्यांनी मार्गदर्शन केलें। भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामत हांणी राज्यांत इबाडिल्ल्या रस्त्याच्या परिस्थितीचेर तशेंच सुरू आशिल्ल्या दुरुस्ती कामाचेर पत्रकारां कडेन उलयतना प्रतिक्रिया दिली। राज्यांतल्या मुखेल रस्त्यांच्या दुरुस्तीचें काम पुराय जालां। कांय सुवातींचेर सध्या काम सुरू आसा आनी ते पुराय जावपाक थोडो वेळ लागतलो अशें भौशीक बांदकाम मंत्र्यांनी सांगलें। पणजेंत थळाव्या आमदारान जी कामां दाखोवन दिल्ली ती साबार कामां पुराय जाल्यात अशी माहिती मंत्री दिगंबर कामत हांणी ह्या वेळार दिली।
हांवें सांगितलें तुमकां तेन्ना की मेन रोड्स आतां पयलीं कॉन्सन्ट्रेट करता मेन रोड सगळे कडेन चडचे कडेन जाल्या हांव 4-5 कडेन तरी वचून पळोवना आतां थोडे कडेन डिपार्टमेंटान हे केबल घालपाक बी खूब फोडिल्ली पायपलायन थंय मातसो टायम लागतलो कारण ते पयलीं सगळें कंप्लीट जावपाक जाय मिनिस्टरान कितें कितें म्हाका रिक्वेस्ट केल्ली तें सगळें आमी अप्रूव केलो ताजी जितली कामां पळय ताणें रिक्वेस्ट केल्ली ताणें म्हाका नोट धाडिल्ली ती सगळीं ताजी कामां क्लियर करून दिली 7 डिसेंबराक कडफोडेच्या नायट क्लबात उजो पेटून 25 लोकांक मरण आयिल्ले हे फाटभुंयेर उलयतना कळंगूटचे आमदार मायकल लोबो हांणी ह्या अपघातांत मरण आयिल्ल्यांक न्याय मेळप गरजेचें आनी हे विशीं जिल्लोधिकाऱ्यांच्या चवकशेचो नियाळ घेवपाची आपूण वाट पळयता अशें सांगलें ह्या आदीं मुंबयच्या नायट क्लबान अशे तरेची घडणूक घडिल्ली तेन्नाच आपणें गोंय सरकाराक हे विशीं सादूर केल्ले अशी म्हायती दितना ह्यान फुडें साबार संबंदीत प्राधिकरणा कडल्यान फावो ते परवाने मेळ्ळ्या उपरांतूच आनी साबार सुरक्षा यंत्रणांचे तपास करून अशा तरेच्या क्लबांक परवानगी मेळची अशें मायकल लोबो हांणी सांगलें जे पॅनल फॉर्म जातले अंडर अ डिपार्टमेंट गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट वेदर इट इज होम डिपार्टमेंट वेदर इट इज एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा और वेदर इट इज गोवा टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन ह्या पॅनल ह्या अम्ब्रेलाच्या अंडर जे पॅनल ते सिंगल विंडो क्लियरन्स म्हणटा ते आयकलां न्हू तुमी जे आमकां व्हडल्या शोवांक मेळटा तशें तेणी सगळ्यांनी एनओसी दिवप आनी मागीर हो वेन्यू सर्टिफायड जालो टील देन आतां कितें जातालें एक पंचायतीन एनओसी दिली तो वेन्यू सर्टिफायड जालो ते रेस्टॉरंट म्हणून दिता कोण क्लबूय म्हणून दिता अशें आमी पयल्लें आहा लायसनां सो तशें जावंक जायना नॉट फ्री फॉर ऑल गोवा इज नॉट फ्री फॉर ऑल सो हेचेर करेक्टीव मेजर्स येवच्यो हे एक वर्स पयलीं हांव उलयलां तुमी काडून पळया तुमचेच हे आसतले म्हाजो व्हिडियो आसतलो जेन्ना मुंबय येदो व्हडलो फायर इन्सिडंट जाल्लो इन अ क्लब तेन्नाय हांवें प्रेस घेतलेली दॅट इट इज आय ओपनर फॉर गोवा कळंगूटचे आमदार मायकल लोबो हांणी नव्या वर्सा निमतान गोंयांत येवपी पर्यटकांच्या प्रतिसादा विशीं पत्रकारां कडेन उलयतना आदल्या वर्साच्या तुळेन अंदू वर्सा कमी प्रमाणांत पर्यटक गोंयांत आयल्यात अशें सांगलें सध्या गोंयच्या हॉटेलांनी 40 ते 45% रूम बूक जाल्यात पूण नाताळा उपरांत हो आंकडो वाडून नव्या वर्सा मेरेन चडांत चड पर्यटक गोंयांत येतले अशी आस्त तांणी उक्तायली ट्युरिस्ट आसा अशें ना न्हू की ना पण ट्युरिस्ट अजून पासून जे मोठ्या प्रमाणात येवंक जाय आसले ह्या गेल्या 10 दिसांक ते येवंक ना म्हणजे क्रिसमस वीक जावंक येयलो आनीक 2 दिसांनी क्रिसमस सो ते ट्युरिस्ट अशें ना ऑक्युपन्सी 45-50% आसा हॉटेलांनी पण वी आर एक्सपेक्टींग क्रिसमसाचे नेक्स्ट डे 26-27 ट्युरिस्ट येवपाक बरो व्हडलो इव्हेंट जो गोंयांत जातालो सनबर्न तो ह्या वर्सा जावंक ना त्या खातीरूय आमकां ट्युरिस्ट मातशे कमी जातले अशें न्हू की आमकां फूल ट्युरिस्ट आसतले सनबर्ना खातीर 1 लाख ट्युरिस्ट जो गोंयांत येतालो 70-80,000 जो ट्युरिस्ट येतालो ओन्ली फॉर सनबर्न फॉर दोज 3 नायट्स तो ह्या फावटी मातसो आसचो ना म्हणजे कमी जातलो 4-5 क्लब सील केल्ले आहा तेंचे फायर सेफ्टी मेजर्साची एनओसी जेन्ना ना ओ पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाची एनओसी ना तांकां सील केल्या आनी स्पेशली एज फार एज फायर सेफ्टी मेजर दुसरे क्लब सगळे ओपन आहा सो गोवा इज ओपन फॉर ऑल टुरिस्ट नॅशनल एंड इंटरनॅशनल वी आर इन्वायटींग एवरीवन प्लीज कम टू गोवा एंड एन्जॉय युअर हॉलिडेज टॅक्सी प्रतिक्रिया मुद्दो गोंय विधानसभा अधिकार सुटावची माहिती So CM has said in first week of January he'll invite for means to show what the government intends to do on the paper. म्हणजे दाखयतलो तेंका this is the way we intend to do and if everybody agrees then it will that will be the solution. So we expecting the solution yes. taxi issue so final taxi हो विषय सोपपाक जाय टॅक्सी जो विषय जो आहा फायट बिटवीन गोवा मायल्स एंड लोकल टॅक्सी ड्रायव्हर हॅज टू फिनीश हो आनी फुडें वचोंक बरना नये वर्स स्टार्ट जातानाच हो त्या 15 दिसां भितर हो सोंपपाक जाय विशय म्हाका हो दिसता एसेंब्ली येवच्या पयलीं हो विशय खंय तरी एक मिटींग जातली आनी तांकां दाखयतले आनी मागीर नेक्स्ट मिटींगेक सोंपतलो तो अशें म्हाका दिसता कित्याक आमी 2 मिटींगी एटेंड जाल्या आनी पॉझिटीव रिजल्ट्स येवपाचो आहा त्या
नातालाच्या परबे निमतान पुराय गोंय परबेच्या रंगान रंगला. राज्यभर तरेकवार सुवातींचेर गोटे, नखेत्रां आनी हेर सजावट केल्ली पळोवपाक मेळटा. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी गोंयकारांक नातालाची परबी भेटयतना शांतीताय, समजिकाय आनी मनीसपणाचो संदेश दिलो. फकत परबे निमतानूच न्हय जाल्यार सामान्य जिणेंत लेगीत एकवट आनी एकामेकाक रेस्पेद दिवपाचो संदेश मुखेलमंत्र्यांनी दिला. तशेंच गोंयचे आर्च बिशप फिलीप नेर्री कार्डिनल फेर्रांव हांणी लेगीत नाताला निमतान गोंयकारांक खासा संदेश दिला. जेजूच्या जल्माचो समारोह म्हळ्यार देवान मनशा सवें दाखयल्ल्या मोगाचो समारोह. सोर पदवेदार देव पातका वरवीं पयस गेल्ल्या मनीसकुळाक आपणाशी परत हाडचे खातीर आपणेच रचलेल्या मनशा सारको जाता आनी आमचे मोदें सगळे ल्हानविकायेन आनी किरकोळपणान जियेता. आयच्या समाजान पदवेन आनी बोळान जियोंक सोदतात तांकां बाळोक जेजू एक आत्वो संदेश घेवन येता. बोळान आनी पदवेन न्हय, भोगोर ल्हानविकायेन आनी मोगान ह्या जगान आमी चलचें. हे तरेन आमचो समाज आमी ल्हव ल्हव करून सुदरावंक पावतल्यो. उत्सांबोळाय आनी जोगणी आसात थंय शांती हाडूंक, ओनीत आसा थंय नीत हाडूंक आनी सेवेच्या मनान गोरजेवंतांक पावूंक नातालांची परब आमकां शिकयता. हो संदेश मनान धरून आमा मनशांचे सोडवणे खातीर जल्मल्ल्या जेजूची शांती आनी मोग हांव तुमकां उणयतां. आनी म्हज्या आनी आमच्या आदारी बिस्पा सिमियांव फेर्नांदिसाच्या नांवान तुमकां सगल्यांक खुशाल बरीत जेजू क्रिस्ताच्या जल्माची परब हांव उणयतां. खबरापत्रांत आतां घेवया एक ल्हानसोच विसव. हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी. हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में. देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन. ईट राइट इंडिया. फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग हर रविवार रात 10:30 बजे. पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे, सिर्फ टीटी नेशनल पर. देखिए अयोध्या में मंदिर सजीव प्रतितः दीन. विसा उपरांत परतून एक फावट तुमकां येवकार. पळोवया मुखावेली खबरो. गोंयच्या नेमबाजी संघटनेन कोरगांवच्या कमलेश्वर उच्च माध्यमीक शाळेच्या मैदानाचेर आयज 25व्या राज्य शूटिंग बॉल वस्तादपण सर्तीचें आयोजन केल्लें. कार्यावळींत पेडणेचे आमदार प्रवीण आल्लेकार, नव्यान वेंचून आयिल्ले हरमलच्यो जिल्लो पंचायत वांगडी राधिका पालयेकार, संघटनेचे अध्यक्ष किरण सावंत तशेंच हेर मानेस्तांच्या हजेरेंत उक्तावण सुवाळो आयोजीत जालो. सगळ्या भुरग्यांक तुमकां सगळ्यांक सांगूंक सोदता जे आयज तुमी पार्टिसिपेट जाल्यात ते खूब उमेद दिसता. पूण जेन्ना तुमी लूज जातले तेन्ना तुमी सेट जावन वयचे न्हू. वी आर ऑल विनर्स, यू कॅन ट्राय अगेन. दॅट्स वाय तुमकां सगळ्यांक सांगूंक सोदता. आनी हे जे आयज तुमी हांगा पार्टिसिपेट जाल्यात अशेंच तुमी तुमचो हे फुडें स्पोर्ट्स हे आमचे गोंयांत खऱ्यांनीच इम्पॉर्टंट आसा. भुरग्यांनी असोच इंट्रस्ट घेवपाची खूब गरज आसा. आनी भुरग्यांनी सगळे स्कुलांनी तशेंच कॉलेजींनी
अशें स्पोर्ट्स घडोवन तेंच्यांनी आमच्या गोंयचें नांव वयर काडून आनी आमच्या खंय तरी आमचे प्लेयर्स जावचे, आमच्या गोंयांत तशेंच आख्खे इंडियेन खेळचे अशें, आनी आमचे गोंयचे आनी इंडियेचें नांव तुमी वयर काडटले अशें दिसता. आनी अशेंच तुमी आयज सगळे जाण हांगा येयल्यात, तेका लागून तुमकां सगळ्यांक हांव थँक्स म्हणटा आनी हेजे फुडें तुमी तुमचें फ्युचर बरें जावचें. भारत आणि श्रीलंकेच्या बायल क्रिकेट पंगडांमदी सुरू आशिल्ल्या 5 खेळांच्या T20 खेळामाळेच्या काल जाल्ल्या दुसऱ्या खेळात लेगीत भारतीय पंगडान श्रीलंकेच्या पंगडान पयली फलंदाजी करतना भारता मुखार 129 धांवड्यांची मोख दवरिल्ली. भारतीय पंगडान ही मोख सहजपणान 12 षटकां भितर साधली. भारतीय फलंदाज नापाद 69 धांवड्यांनी हे जैत जोडप सहज शक्य जालें. ह्या आदी ह्या खेळामाळेत पयल्या खेळात लेगीत भारतीय पंगडान जैत जोडला. फुडलो खेळ 26 डिसेंबराक जातलो. पयलेच खेपे आयोजीत जावपी खेलो इंडिया ट्रायबल गेम्स 2026चो लोगो, थीमपद आनी मास्कॉट मोरवीर लॉन्च जाले. हे खेळ आदिवासी वाठारांतल्यान येवपी खेळगड्यांक एक संद दिवपाक आदार दितले अशें केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडवीय हांणी सांगले. हे खेळ छत्तीसगडात 14 फेब्रुवारी सुरू जातले. ह्या खेळा भितर तिरंदाजी, एथलेटिक्स, फुटबॉल, हॉकी, कुस्ती आनी वेटलिफ्टिंगाचो आस्पाव आसतलो. भारताच्या 2 पारंपारीक खेळांचोय तातूंत आस्पाव आसतलो. आनी आतां पळोवया आयचें तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 32.2 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यात उणें 1 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जाला. आनी आतां खबरो सोंपोवच्या आदी परत एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आयज जाल्ले बसकेत दिल्ली मेट्रोच्या विस्ताराचो प्रस्ताव जालो मंजूर. प्रकल्पा खातीर सरकारान 12,015 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करपाचो घेतला निर्णय. इस्रोन आयज संवसारांतले सगळ्यांत व्हड कमर्शियल कम्युनिकेशन सॅटेलायट केले लॉन्च. इस्रो आनी अमेरिकन AST स्पेस मोबायल हांची आशिल्ली जोड मोहीम. पांचजन्य नेमाळ्या वतीन आयज गोंयांत आयोजीत जाले सागर मंथन 4.0. पक्षाच्या उदरगती विशींचो दृश्टिकोन सातत्यान हाडपाक सत्तेर आसप गरजेचे BL संतोश. अटल बिहारी वाजपेयी हांच्या शताब्दी जयंती निमतान गोंयांत आयोजीत जातल्यो तरेकवार कार्यावळी. बांबोळीच्या एथलेटिक्स स्टेडियमाचें नांव जातलें अटल स्टेडियम. दामोदर नायक हांची घोशणा. आनी नाताला निमतान गोंयचे आर्च बिशप फिलीप नेरी कार्डिनल फेर्रांव हांणी गोंयकारांक भेटयली परबीं. शांतताय आनी एकचाराचो दिलो संदेश. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवपाक शकता. DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर तुमी पळोवपाक शकतात. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228चेर तुमी पळोवपाक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारती नवे OTT ॲप वेव्स सुरू केला. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या तशेंच पोरन्या कार्यावळींचो आस्वाद घेवचो. आनी इतल्यानी खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजेच्या 4.